सोमार डिसेंबराची 9 तारीख 2024. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वळ 9 तावन 15 आणि 20. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं भाग्येन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडिल्लो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं चलतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंच मारतलोय. मनशान आपले बायलेक एव म्हणून नांव दिलें, कित्याक जी येतल्याची सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1 2 तावन 3 AB 3 CD तावन 4. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपले नितीवंतपण ताणें उघडलां. इस्रायेलाच्या घराण्यांतावन ताका आसलेल्या धृड मोगाचो आनी विश्वासपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. प्रितुमेर शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा. उल्हासान गितां गावन ताका वाखाणा. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. दुसरें वाचप. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वळ 3 तावन 6 आनी 11 तावन 12 पर्यंत. हरसिल्लो जावं देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्तासोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां वेंचल्यात. आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षा तिस आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 26 तावन 38 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं खरार जाल्लें. ते अंकवारीचें नांव मरी.
देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरिल्ले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचे ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी कुंवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूंच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकण, तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तुजे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ 190 डिसेंबर 8 तारीखेर पापा पियूस IXव्यान भाग्यवंत अंकवार मोरयेचो निश्कळंक गर्भसंभव भावार्थाचें सत म्हूण परगटलें. क्रिस्ताच्या पुण्या वरवीं भाग्यवंत अंकवार मोरयेक एक विशेष कृपेन सैमाच्या पातक्यांच्या सर्व मेळ्यापणांतलें ती तिची आवय अन्नाच्या कुसव्यांत गर्भ संभोवचे वेळी देवान राखून व्हेलें. आयचे सुवार्तेंत देवदूतान मोरयेक केल्लो नामान ताका साक्स. गाब्रिएल दूत मोरयेक नामांकन म्हणटा, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. सांगातास एलिझाबेथीक भेटलेल्या वेळार ती मोरयेक मानकन म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदें. हें सगळें मोरयेक मेळलेल्या वर्त्या अवकाशाचो उल्लेख. पवित्र सभा जेजूची आवय मोरयेक मान दिता. कितलो जेजू देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थकी, तितलेच वर्ती मोरी माय देवा आनी मनशा मदली मध्यस्थीण. पवित्र पुस्तकांत ह्या विशीं कसलोच उल्लेख ना, तरी पवित्र सभा भावार्थान मानता. कित्याक सर्वेस्पराचे चरित्रेन सगळ्या मनशा कुळांत एक मात्र स्त्रियेक देवाच्या पुताची आवय जावचें भाग लाभलें. एके स्त्रिये वरवीं संवसारांत पातक आनी मरण आयलें, तर मोरये वरवीं जल्मोन आयिल्ल्या देवपुता वरवीं जिवीत आनी सासनीक जिवीत मनशा कुळाक फावो जालें. ह्या पासत देवान तिका जल्मादीन सैमाच्या पतकातावन राखून व्हेली.